बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज बागयून आंतोनीच्या त्रेझेनाचो निमाणो दीस आनी आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. आयज कितलो सोबीत दीस, कित्याक आयज पवित्र सभा बागयून आंकवार मारेचे निश्कोडूंक काळजाची परब समरुमता. आयज हो शेवटाचो दिसाक आमकां देवान भाग दिला आंकवार मारेच्या काळजाची निश्कोडूंक काळजाची परब करूं. आनी एके भाशेन आमी हो निमणो दीस आंकवार मारेकूच भेटयता. आनी ह्या पासत आयचो विशय आमकां उगडास करतलो आनी उलो मारतलो आमच्या कुटुंबाची आवय आंकवार मारेक आमच्या कुटुंबाची भेट करूं आनी तेच भाशेन तिच्या आसऱ्याकाल आमी जिवंक. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया. काळजांत थावन दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागयून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता क्लिफर्ड आनी इलेन डायस तांचे पासून आमी मागुया. तेच भाशेन आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्यात. कितले पयस थावन बाडे येतात, सोखाणच्या वेळार उठोन येतात, कित्याक आमकां भावार्थ आसा. आमची मागणी बागयून आंतून आयकून ती देवासुरी पावयतलो म्हणून. ह्या वेळार आमची तशींच आमच्या भाव भयणांची इंतेसांव गरजो मागणी जे प्रश्न कोश्ट घेवन आमी आयल्यात ते देवा मुखार घालुया. किरीत भाशेन बागयून आंतोनी मुखार घालुया आनी आंकवार मारेचोय सांगात आमच्या कुटुंबाक मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागयून आंकवार मारेच्या काळजान पवित्र आत्म्यांक फावो तसलें बिराण तुवें तो यार केलें. तीच आंकवार मारेचे विनोदी आमचे सवें सोदां राव आनी आमकां तुजे मोहिमेचें मंदीर कर. आमच्या सोम्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें ताचें कुल नावाडगे जातोलें आनी सगळ्या लोकां मदें ताची संसद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद. अशें तांकां पळयतात तितली मान्यां कोत्तोली. हांव सर्वेस्परा सोवें कुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवें संतोशान भोल्ला. फुलांच्या झेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिंगारायलोल्या एके होकले भाशेन ताणेन म्हाका न्हेसयली.
तारुणाच्या आंगोस्टांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनीक वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी कोतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनीक जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनीक थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनीक गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनीक वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. गोरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजें. शिव वर्तमानाक आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy. सोदोय आंकवार मारिया देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजांत तें नियाळटाली. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. इश्टानो, 1969 वर्सा पाप साहेबाक घेवन पावलो सोव्यान जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे पोरबे उपरांत आंकवार मारेच्या नीश कडूक कोतावेण काळजाची परब स्थापली. आनी कित्याक केली काय ताणें? कारण आसलें ताका. हें काळीज बेश्टें चालतें काळीज न्हय, पूण देवाचें मायेचें काळीज जें संतोसान तेच भाशेन दुखान भरलोलें. हेंच तें काळीज पेल्याच्या तशेंच देवाच्या मोगान व्हडलें. हेंच तें काळीज जातून सगळे शेगूण सुपुर्णाय भुल्लोली आसली. आनी त्या पासत ह्या काळजाक मान दिवंक फावो.
तें काळीज बेश्टेंच न्हय, त्या काळजाक मान दिवंक फावो आनी तेंच काळीज एक आमकां नमुनो कसो घेवन आमचे जिवितान असलें आमचें काळीज करून जिवंक आमकां ही परब कशी ताणें दवरली. आनी ह्या पासत आंकवार मारेचें काळीज आमच्यान सोर करूंक जाता एके आवयचे काळजाक. आनी आवयचें काळीज कसलें काय, ही काणी आमकां आदार दितली पळोवंक. ही काणी घोडी तुमी बी जायते फावटी आयकल्या जायत, म्हाका ती खूब आवडटा. एक दिसकूय एक पूत आपली जाणटे आवयक तिच्यान चलूंक जायनासलें, तिका घेवनकूय ती आपणाक पेज जाला म्हणून एका रानांत खोल रानांत खंय वेता सोडूंक तिका थंयसरूच, कित्याक ती आपणाचेर बार जाल्या म्हणून. आनी तो तिका खांदार मारून घेवन वेता 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 आनीक रानांत पावता. आनी रानांत पावल्या उपरांत थंयसर आपल्या आवयक तो दवरता, हे जाणटे आवयक. आनी जाणटी आवय आपल्या पुताक विचारता, बाबा म्हाका कित्याक काडला हांगासर? आनी तेन्ना हो पूत म्हणटा, तूं म्हजेर बार जाल्या, पिडेंत आसून म्हाका चड देस्पेस जाता तुजो, म्हज्यान तुजो सांबाळ करूंक जायना, त्या पासून तुका हांवें रानांक सोडूंक आयला. ही आवय ओगीच रावली. आनी थोड्या वेळान तिणें म्हणलें खंय, पुता काळोख जायत आयलो आनी तूं ह्या रानांत सांडत म्हणून उगडास तर. जेन्ना तूं म्हाका घेवन येतालो हांवें झाडांचे खांद्याचे थाडे मोडून दवरल्यात. तूं बरे भाशेन घरा पावूं हे थाड्यांक पळोवन पळोवन तूं घरा वच, तुका वाट कोट्टली. म्हाका नाका तूं हे रानांत सांडलोलो. आनी त्या वेळार हो पूत खंय खूब रडलो. हेच ती आवयन ताका आपल्या कुसव्यांत सांबाळलो आनी ती आतां आपणाक बार जाला पेज जाला म्हणून सांबाळूंक पडटा म्हणून रानांत सोडूंक आयिल्लो. पूण ते मेरेन देखून वायट करून देखून ही आवय आपल्या पुताच्या हुस्क्यान बोल्लोलें काळीज दाखयता, मोगान बोल्लोलें काळीज दाखयता. आसूं हांव रानांत सोडटा जाल्यार, पूण तूं तरी सारको पाव. आनी ह्याच पासत ही आवयन हे झाडांचे थाडे मोडून दवरले. हें तें आवयचें काळीज. कितलें वायट देखून कर, हुस्क्यान बोल्लोलें काळीज, मोगान बोल्लोलें काळीज. आनी असल्याच काळजाची, आंकवार मारेच्या काळजाची आमी आयज परब समरमता. जरी तर आंकवार मारेचेर नियाड कोत्तलें जाल्यार आमचेच आवयक आमी ओळखून घेवंक जाय, सजमूंक जाय. आनी हाका लागून आमच्या आवयचेर आमी नियाड करुया. कुटुंबांक एक व्हड देवाचें देणें म्हणटात तें आमच्यो आवयो. आतां बापाय निराशी जावचें न्ही, तुमी देणेच, पूण आंकवार मारेचें आमी एके भाशेन हें देवाचें देणें ओळखून घेवंक तांचेर आमी मातशें नियाळ करुया. जरी तर आमच्या भारतान खेरीत भाशेन समाजान पेट्रियाकल हो सिस्टम आसा, जंयसर घराचो वडील बापूय जाता. ओय, तो घराचो वडील घर सांबाळटा, पूण आवय सेंटर जाता. शी बिकम्स द सेंटर. ती एक मास जाता, तिचे सोर भोंवती सगळीं रावतात. जरी तर आमी पळयत, भुरगीं आवयक सांगतात बापाय कितें सांगू, ओ बापूय एक पावटी आवयक सांगता आगो ताका मातशें शिकय. ओ भयणी भाव एकामेकाक कितें सांगूंक सोदता जाल्यार आवयक सांगतात, तूं सांगे तिका. आवय मास जाता. आनी हीच ती आवय सेंटर जावन मास जावन सगल्यांक आपणा सोर भोंवती सांबाळटा, एकठांय दवरता. कितें टाव टूव जाता तेन्ना तांचे मदें संधान करूंक वावुरता. जावं हीच ती आवय बरें मार्गदर्शनान आपल्या भुरग्यांक घालून, कुटुंबांक घालून ती वावुरता. आनी तिचे जायते गूण आसात, पूण व्हडांतलो व्हड गूण म्हणटा तो एक आवय आपल्या कुटुंबा पासत मागता. आनी अशें म्हणलां, आवय जेन्ना दिमी मारता तेन्ना देव ती जेरूल आयकता. आवय जेन्ना दिमी मारता तेन्ना देव जेरूल आयकता. आदली म्हणटाली, कोणूय जरी तर कोश्टा वेळार त्रासान साल्वार जालो, ओ व्हड अपघातांतलो साल्वार जालो तेन्ना आदली म्हणटाली, आमचे आवयन देवा फुडें दिमी मारली म्हणून. कित्याक आवयची मागणी देव आयकता, कित्याक ताची एक आवय आसली आनी तिवूय बी ताचो सांगात केन्नाच सोडूंक ना. त्या पासून दर एक आवयचे मागणें देव आयकता. आनी हाकाच लागून आवयचें देणें कुटुंबान गरजेचें. आनी हाकाच लागून देवानूय बी आपल्या पुताक एक बरी आवय विचून काडली, आंकवार मारिया. आनी ह्याच जेजून
आपली आवय पवित्र सोबेची आवय केली, कित्याक तो जाणा आसलो म्हजी आवय कितली बरी ती, आनी त्या पासून हांवूय बी पवित्र सोबेक हीच आवय दिता. आनी हीच पवित्र सोबेची आवय आमच्या कुटुंबाची आवय जाली. आनी आयज ते आमी पळयता शिव वर्तमानात. आंकवार मारिया कुर्सा मोडी उबी आसा, कुर्सा मोडी उबी आसा, पूण आमकां जाय ते शिकयता. कितले जिवितान मनशां येतली, इश्ट येतली, सोयरीं येतली, कोश्टाच्या त्रासाच्या वेळार, इन डिफिकल्ट टायम्स कोण तुजे सांगाता रावचो ना, पूण रावतली म्हणटा ती आवय तुज्या कुर्सा म्हणून. कोश्टान वळवळटा तेन्ना, त्रासान पडला तेन्ना हीच आवय उबी रावता. आनी हेंच हांगासर दिसती पडटा. जी आवयन ह्याच पुताचो सांबाळ केलो, ताच्या कोश्टा वेळार मरना वेळार ती थंयसर आसली. जाय तें दूख तिका जालें, सोडूंक ना तिणें, कित्याक ती जाणा आसली आपलो पूत कोण तो. ती जाणा आसली होच तो देवाचो पूत म्हज्या कुसव्यान वाडला, म्हज्या कुटुंबान वाडला. आनी तिणें तेच्या मरना वेळार हो कुर्सा जेन्ना जेजू वळवळटालो तेन्ना तिणें सोडूंक ना. आनी त्या वेळार हो जेजू पळयता आपली आवय कितली बरी ती, आनी ती जे नदर मारता आनी म्हणटा, जुआंवाक म्हणटा ही तुजी आवय. आनी ते मेरेता ती पवित्र सोबेची आवय जाता, ती सगल्यांची आवय जाता. आनी त्याच पासून ही आयज बरोब आमकां गरजेची. आमी ह्या दिसांनी कुटुंबाचे नदर घालीत आयल्यात आनी शेवटाच्या दिसा आमी आंकवार मारेच्या ही काळजाची परब करतात. हें देवाचें देणेंच कशें आमकां उगडास करूंक. कुटुंबान आमची जरी तर आवय आसा जाल्यार देवान एक आमकां सर्गीची आवय दिल्या, आनी तिच्या आश्रयाकाल तिका आमच्या कुटुंबाची आवय करून तिच्या आश्रयाकाल आमचो कुटुंब मुखार व्हरूंक जाय. आनी त्या पासून देव आयज आमकां कितें करूंक उलो मारता काय, पयले सुवातेर हेच सर्गीची आवयक आंकवार मारेक आमी फावो तो मान दिवंक जाय. डिसेंबराचे 31 1995 वर्सा बागयोंत पाप साहेब जुआं पावल दुसऱ्यान आमची लादीन जी आसा तातूंत एक नवो आंकवार मारेचो माताडो घातलो, आनी तो म्हणल्यार कुटुंबाची वो फामिलीची राणी. ओय, आंकवार मारिया फामिलीची राणी. कित्याक काय, कित्याक तिवूय एक कुटुंबांत जियेली, नाजारेचो पवित्र कुटुंब. ह्या होच कुटुंब देवाच्या मोगाचो आनी पेल्याच्या मोगाचो करूंक ती वावुरली. होच कुटुंब पवित्र आसलो. आनी ह्या पासून बागयोन पाप साहेब जुआं पावल दुसऱ्यान तिका हो माताळो दिलो. ती आमच्या कुटुंबाची आवय, ती आमच्या कुटुंबाची राणी. आनी हाकाच लागून होच पाप साहेब फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो हे दाखड्यान म्हणटा आंकवार मारिया आवय कुटुंबाची. कित्याक, पयले सुवातेर ती आमकां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणेन चलूंक कुटुंबाक वाट दाखयता. हीच ती आंकवार मारिया जावं ती आमकां ताळणे वेळार, कोश्टां वेळार, वायटां वेळार ही आंकवार मारिया सांबाळटली. जे भाशेन आवय आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा, आवय आपल्या कुटुंबाक सांबाळटा, ही सोर्गींची आवय सांबाळटली. आनी तेच भाशेन हीच ती आंकवार मारिया जी आमकां दुखां वेळार बुजवण दितली. जे भाशेन आमच्यो आवयो आमी दुखान आसता तेन्ना ती बुजवण दिता, तेच भाशेन हिवूय आवय आमकां बुजवण दितली. आनी हाकाच लागून ती आमच्या कुटुंबाची राणी, कुटुंबाची आवय. त्या पासून कुटुंबान फावो तो मान दिवंक जाय. काय बरें दिसता कुटुंब सांगाता मेळोन आंकवार मारीक मान दिता, जावं ते ग्रोटोशी, जावं ते घरांत रावन तिचे मागणे करतात, तेस करतात, मोगान आंकवार मारेच्या मोगान वाडटात. आंकवार मारिया सदांच जेजू क्रिस्ताशी पावूंक आमकां आदार दितली. ती केन्नाच आपणाशी ओडून हाडची ना, ती आदार दितली जेजूशी पावूंक. आनी हें आंकवार मारेचें व्हडतेंपण. आनी ह्याच पासून आमी तिका मान दिता, तिची बोजण करिना, वी वेनरेट हर. आनी त्या पासून कुटुंबान तिका मान दिवंक गरज, तिची भोक्ती करून, जावं तो तेर्स, जावं ती लादीन करून तिचे शेगूण नियाळूं. आयज काल असलो ट्रेंड आयिल्लो आसा, इंटरनेटाचेर व्हिडिओ पळय, हे नाका जाल्ले मिटिंगे वचोन हांगा थंयसर शिकोवन दिता, थंयसर आंकवार मारयेक आमच्या घरांतली भायर मारूं. कित्याक आंकवार मारया कोण न्ही, कोण सांगता आंकवार मारया एक देवाची आवय म्हणून, तिका भायर मारूंक जाय, तिका मान दिवंक गरज ना. असली शिकवण घरांत भितर आयिल्ली आसा. आनी कितले कुटुंबांनी घरांतल्यो आंकवार मारयेच्यो इमाजो भायर मारल्यात आनी भोक्ती भायर मारलेली आसा.
आज असलें धोरण पिशेपणी जी आंकवार मारी आमकां आदार दिता त्या जेजूशी व्हरोंक तिचोच आदार आमी सोडटात, आसरो आमी सोदतात, ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आपल्या मांताला खार सांबाळटा, हीच ती सोर्गींची आवय. पूण आमचें आयज इतलें शिकप आनी हें तें व्हड जालां, आमी तिका भायर मारल्या. आयज पयली सुवातेर देव आमकां उलो मारता ही सोर्गींची आवयक मान दी. दुसरे सुवातेर जरी तर आमी सोर्गींची आवयक मान दिता जाल्यार आमच्या घरांत आसल्या आवयकूय मान दिवंक जाय. जेन्ना हेच मायचें आवयचें दिमी मोडटा मारता तेन्ना मागणें देव आयकता जाल्यार तिका दुखोवन तिका रडयता तेन्ना तेंवूय देव आयकता. आयज जाय ती भुरगीं आपल्या आवय बापायक किरे भाशेन आवयक कसल्या वायट उतरांनी पाचारतात, तिका मान रेस्पेद दिनात, ती एक कोयर जाल्ल्या भाशेन लेखतात आवयक. जावं ती जाणटी जाता तेन्ना ती ओल्ड फॅशन म्हणून तिका कोणशाक मारतात. हेच आवयन जेन्ना 9 म्हयने भुरग्यांक ती सांबाळटा, तेच आवयक तिच्या गरजेच्या वेळार सांबाळून आमी चुकतात. एक पासिंग द पार्सल जाता ती आयज हांगेर तांगेर तांगेर तांगेर, पूण ती आमीच भुरगीं ल्हान आसतना आमकां पासिंग द पार्सल करूं ना. कितलीं भुरगीं आसूं बाड्या सांबाळलीं आपल्या हांक्यान घेवन आपल्या काळजान घेवन, पूण जेन्ना हीच आवय गरजेक सांपडटा आमी भुरगीं कितें करतात काय तेच आवयक भायर मारतात, कोयर कसो करतात. आमच्या घरांत व्हडले ग्रोटो करतात, आंकवार मारयेच्यो इमाजो हाडटात, जावं ते वेलांकनी जावन हांगा ते सारके बरे मानार जाग्यार दवरतात. पूण जी आवय आमच्या घरांत आसा आडमासाची ती एक आमी कोयर कसो करता. हें सोंपता काय? हें धोंगेपण. आयज देव जरी तर आमकां उलो मारता सोर्गींच्या आवयक मान दितलो जाल्यार घरांत आसले आवयकूय मान दिवंक जाय. आनी हें म्हणटा तेन्ना तिसरो पॉयंट गरजेचो आयज म्हणल्यार सगल्या आवयांनी आपलें व्हडतेपण ओळखून घेवंक. देवान खेरीत देणें दिल्लें आसा आवयपणाचें. आयज ते आंकवार मारयेचें नदर घालून एक देखीवंत आवय जावं कुटुंबांत आवय जावं गरजेचें. कित्याक आवयचें जरी तर देणें जाल्यार देवाचें व्हड देणें जाल्यार हीच आवय जायते फावटी कुटुंबांत एक शिराप जाता. वय शिराप. कित्याक आयज आवय जाता कारण कितल्याच कुटुंबांनी आवय कारण जाल्ली आसा कुटुंब तुटून फुटून उडोवंक, कुटुंबांत वायट हाडूंक. आयज असल्यो आवयो आसात जे आपणाचें पयलें चिंतात, मोजेचें जावं हें तें कामाचें जावं दुडवाचें जावं भुरग्यांचें पोण गेल्लें ना. ओय भुरग्यांचें पळोवन गेल्लें ना. भुरगीं जरी तर साक्रामेंत घेतात देखून जाल्यार थंयसर आवय येना. पयलो कुमण्या भुरग्याक मेळटा आवय नाच. खूंय गेली? खूंय आसा काय आवय? आयज असल्योय आवयो आसात जे कॅरूच करिनात, जावं ते जाय ते कुटुंबांत वायट करतात, शेजाऱ्यांचें आयकतात, कुटुंबांत वायट करतात. जावं काजारी जाल्लीं आसात भुरगीं तांच्या काजारी जिवितांत मेतेर जावन तांकां दोशी करतात. जावं हीच ती आवय एके भाशेन तिणें सगल्यांक एकठांय दवरूंक जाय आसली पूण वायट करूंक फाटीं सरोना. जायते फावटी अशें जाता दुसऱ्याचे भुरगे घरांत येतात, आपणाच्या भुरग्याक बरें करता पूण दुसऱ्याचे भुरगे घरां येता, जावं ती सून जावं तो जावंय जावं ताका किकोन करतात. कोण करता? आवय करता. असल्यो आवय आसात ज्यो वायट देख जाता आनी तेन्ना देव आमकां उलो मारता. आंकवार मारयेचेर नदर घालून आवयपणाचें व्हडतें देणें ओळखून घेवंक गरज आनी कुटुंबांत बरे देखीची आवय जावंक गरज. कित्याक बऱ्यो आवयो आसात जाल्यार आयज जायत्यो कुटुंब काबार करतल्यो तसल्यो आवयो आसात. पूण व्हडतेपण खंयसर आसा जी आवय कुटुंबांत बरी देख जाता, कुटुंब सांबाळटा, कुटुंब राखता आनी कुटुंब शेगुणांनी मुखार व्हरतात, जे भाशेन आंकवार मारी आसली. आयज होच जेजू जाणें आपली आवय आमकां दिली तो ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताचे लागीं कृपा मागुया. पयले सुवातेर आंकवार मारयेक फावो तें मान दिवंक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक. आनी ज्यो आवयो आसात आपल्या आवयपणाचें देणें ओळखून आंकवार मारयेची देख घेवन कुटुंबाक एक बरी आवय जावं आमकां कृपा मागुया. बागेवन हातून आंकवार मारयेचे बोगतीन वाडलो. होच तो जो आंकवार आसूम सायबिणीच्या दिसा जल्मलो, जाचो बावतिज्म इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे इगोर्जेन जालो आनी हेच आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल तो वाडलो. ताका आंकवार मारयेची बोगती कुयतावन आयली आपले आवयतावन, कित्याक ताचे मांयचें नांव मारिया आसलें. आनी जितले फावटी तो आपले आवयक पळयतालो आंकवार मारयेचो कुंय ताका उगडास येतालो.
आनी जितलेय कडेन ताका आंकवार मारेच्यो इमाजी दिश्टी पडटाल्यो मुर्त्यो रोखडोच तो नमान मरे हें मागणें करतालो. आंकवार मारेनूच ताच्या जिविताचो ती आसरो आसली आनी जाय तो ताका सांगात दिलो. तिका लागून तिच्या कुरपेक लागून आयज तो बागयोन जावंक पावलो. आमी बी आंकवार मारेक मान दिवंक, आमच्या आवयक मान दिवंक आनी आवयो आसात त्यो बऱ्यो देगीच्यो आवय जावं आमकां दर एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आंकवार मायची देख घेवन ते मागण्याचे मनीस जावं आनी क्रिस्ती पोरजेच्या खालजान कुटुंबाचें खेरीतपण आनी मोग वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमा सोमेस्तांनी दर एका आमच्या कुटुंबांत आंकवार मायची देख घेवन आमच्या कुटुंबाक भावार्थान आनी मोगान वाडोवंक आनी तिच्या आसऱ्या खाल ते आमी घालूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसा बेटेन आपले इतिहासां भेटयला क्लिफर्ड आनी एलियन डायस भाग्यो तातुनीचे मोजोतीन तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज 44. C38 पेज 44. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सगळे स्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, बागयोन आंकवार मारीच्या निश्कळूंक काळजाचे पोरबे दिसा आमी भेटयता ती देणी आनी मागणी तुका मानो. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचे बोगसोणे आमकां दी आनी आमची काळजां सुद्दां निर्मळ सांबाळून तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फाव कर. हे आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या बुदा जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासनाचे आहा देवा, सूर काळी आनी सुरवदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो भोवमान फावो आसलेले निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता हांव तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुझे एकल्या स्पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो हुसोमी ताचे उद्देशीन देवदूतान सुर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा वाखणटा ताची सांगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती ही गायता Povit, 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 Domaraco sorvesforta, Surganico sarbomlia, Orliam tuja voi bova, Un sorghitu caso Un sorghitu caso Sporacina vieta tacaso, sorbe sporacina vieta tacaso, un sorghito caso, un sorghito caso. बापा कोरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन खोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस्त घेया आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगो पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारोवतील हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गुटपोर गोटू हुया Sonia Jesu, Tudzie moronami somorom tau. Sonia Jesu, Tudzie ponoci von porgotam. Sonia Jesu, Tudzia enia, ami otreka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा फिलिप नेर आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस उमरगतात कोण पिणीत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात आमच्या कुटुंबाची किरीत भाशेन आमच्या आवयांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन आंतून आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बार्थाची दिश्ट घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दी मेरो मागड्यान वेळ सारव्यांत. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमिन्यावच्या वेळार आमी गायन गावया. D24 page 60. D24 page 60. 예예 제수 왕면 모자
예예 예수 전하고자 비려드니 주소란다 예예 예수 비려오자 비려비니 주소란다 예예 예수 비려오자 Kalis moje tu podrekta Jeje Jesu odmian moja Hashem tuka Shevon grauta Bagoyasha Darga moja Hashem tuka Shevon grauta Bagoyasha Darga moja Otmomozo tuktareta Jeje Jesu odmian moja Jivan moja Buktan lakta Jeje Jesu Jivan moja Buktan lakta Jeje Jesu Jivan moja प्रार्थुयां सर्वेस्परा बू कोनवड्या बापा सुडवणीच्या पवित्र गुठान आमी वांटो घेतला ह्या तुझ्या मोगाच्या सुभा देण्या खातीर बागयोन आंकवार मारे भाशेन आनी तिच्या आदारान तुझ्या देवीक जिवितान वाडून आनी आमच्या काळजांनी आनी खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबांनी सदां तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मातशें बसुया कोणाकूय जर मिसा दिवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस थंयसर उक्तें आसा थंय वचून तुमी दिवचें मिसा उपरांत सुविने रूम उक्तो आसतलो तुमकां धार्मीक वस्तू ज्यो आशिर्वाद तांचेर घातलेलो आसा जाय जाल्यार थंय मेळटात 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें पूण लॉक करचें न्हय कारण गरज आसूं जाल्यार आमचे आशेस तुमच्यो 2 व्हिलर्स शिफ्ट करूंक तांकां सोंपें जातलें 4 व्हिलर्स आमचो पार्किंग लॉट आसा थंय दवरच्यो आनी थंय थावन येवंक एक शॉर्टकट आसा आमची फुटपाथ इगोर्जेन येवन ताचो तुमी वापर करचो फकत सांजे 4:30 वाजताच्या मिसाक येतात तांच्यांनी 4 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्स कंपाउंडान पार्क करूंक जाता जाणट्या वो पिडेवंतांक सिमितेरीन वाटेन आसल्या कॉरिडोरा आसा थंय थांबोवचें आनी थंय तांकां चडूंक एक रॅम्प आसा पार्किंग लॉटान तावन खेरीत भाशेन आमचे हें आमी सांगत आयल्यात आनी आमचे वॉलंटियरूय सांगत आयल्यात पार्किंग करता तेन्ना जूय दाखयतात थंयसरूच करपाचें खेरीत भाशेन रस्त्याचेर आनी फाल्यांच्या दिसा ही काळजी आमी घेवची रस्त्यार पार्क करून लोकांक आमी आडखळ करची न्हय आनी त्या पासून ट्रॅफिक सेलाचो इन्स्पेक्टरान सांगलां ते स्ट्रिक्ट आसतले आनी चलानूय दितले म्हणून आमचे पार्किंगा उद्देश आमकां सोंपें जावंक आमी दुसऱ्यांक आडखळ करूं हें सारकें ना तर सांगता थंयसर आमी पार्किंग करचें आमचे फिरगोजीचे उस्तुऱ्याचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांणी आपणे तयार केल्ल्यो खावपाच्यो वस्तू बेंडसणां विक्रेक दवरतात तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो तुमची घुमसारां आयकूंक मुणयारी आसा मिसा चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून ते घुमसुदोरीन हाजीर आसतले घुमसुदोर आमचे
ते वाटेन दुसऱ्या कॉरिडोरान दवरल्या थंयसर वचून तुमी कुमसार जावंक येता. तुमच्यो सुत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान जी स्टँड्स केल्लीं आसात तांकां लांबुयात. भिजलेल्यो सुत्र्यो आनी रेनकोट्स इगोर्जेन तुमी घेवन येवचे न्हय. इगोर्जेचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची जबाबदारी. एकेरीत कळोवनी सोनवारा दीस 17 जुनाचे आयज सांजे मीस 4:30 वाजताचें आसतलें त्रेजेनाचें मीस आनी उपरांत बागयोंत आंतोनीची विणवणेचें मागणें आसतलें आनी उपरांत 6 वाजता आमचें वेस्पर सुरू जातलें. 7 वाजताचें जें इंग्लीश भाशेन मीस आसता तें आसचें ना. ह्या म्हयन्याच्या फुडल्या सोनवारा दीस 24 जुनाचे सांजेचीं दोनूय मिसां 5:30 वाजताचें आनी इंग्लीश भाशेन 7 वाजताचें आसचें ना, कित्याक जुआंची समिती त्या दिसा इगोर्जे फुडल्यान एक समारोह आडायता देखून. पूण 25 जुनाचे म्हळ्यार आयतार इंग्लेजींतल्यान मीस आसतलें सकाळीं 11 वाजता. सकाळीं 11 वाजता. आमी आमचें पार्किंग लॉट फाटल्यान जें आसा 4 व्हिलरां तें आमी कालच्या दिसा वाडयलां आनी थंयसर आतां जायत्यो गाडयो एकोमोडेट करूंकूय जातात. तर थंयसर आमी पार्क करचें न्हय रस्त्यार. तर आयच्या दिसान तेच भाशेन फाल्यांच्या दिसा एक्सटेंड केल्ल्या पार्किंग लॉटान तुमी तुमच्यो गाडयो पार्क करच्यो. कालच्या दिसा तुमच्या उदारपणान दोन जालां तें म्हळ्यार 1,30,340 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान बागयोंत आंतोनी देशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. देव बरें करूं. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मोन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुर्ण्यांनी देवाचें उतोर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोतीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरोज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्क्यां आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आंखान पळय. तुजे विंगेंत आसलेल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राज्य आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जीव सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमीन.
शेवटाक आमी गायन घेवया T26 पेज 215 T26 पेज 215